ताची सुरवात एक सगळी उबी रावन आमी गायन गावया. A5 आत्म्यान स्वतान बापा पान ती A5 पेज 3. Dajon koruneta, pafabugareta, pabugareta. Urgiamo ti somliam, dajon koruneta, isvasuruneta, pabugareta. Atmiar sodan baba, usuneta buka, atmiar sodan baba. Osukedaduka, Atyan Sodan Baba. Osukedaduka, Atyan Sodan Baba. Osukedaduka. Jesu modedoru, Jesu mukargalu, Jesu chitugravun Baba ukareta. Jesu modedoru, Jesu mukargalu, Jesu chitkunravun Baba mukareta. Atyan sodan Baba, Osukedaduka. Atyan sodan Baba, Osukedaduka. Atyan sodan Baba, Osukedaduka. Atyan sodan Baba. बापाचे अनेक पुताचे अनेक पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, अनेक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू. मोगाल भयणी भावानो, मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना जायते पावटी आमी एक दुलपोत गायता. जेजू जिवीत तुजे जावन दी जिवीत आमचे. खऱ्यांनीच जे कितें आमी गायता तें आमी जिवितांत अणभवतले जाल्यार आमी जेजू सोवे रिगून रावंक जियेवंक गरजेचें. जेन्ना आमी जेजू सोवे रिगून रावता तेन्ना आमी जेजून केलें तें करूंक पावतले. आयज जेजूचो आमकां उलो होच. म्हजे सोवे रिगून रावात, बरे गोवली जावन कोरण्यांनी दोळ्या दाखयात. तर फकत आमच्या उतरांनीच न्हय पूण कोरण्यांतल्यान दोळ्या दाखोवन जेजू बऱ्या गोवल्यांचें जिवीत आमी जियेवंक देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. तशेंच आयज आमच्या म्हादोनप्रांतांत आमी डायोसिजन पाद्रींचो दीस मनयता. आपल्या शेल्यांची जतनायेन निगा घेवंक आमचे गोवली जेजू सोवे रिगून ताचेच भाशेन कोरण्यांतल्यान सगल्यांक दोळ्यालाय शिपडावंक वावरूंक तांकांय खेरीत उजवाड आनी पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती हे मिसाचे भेटेन मागुया. मोगाच्या भयणी भावानो, हीच कल्पना आमच्या मनान दवरून हे पवित्र गोठ फावो ते परी समारंभूंक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. अनेक देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध.
야바스와 기원 사단 상과머리 소나델 우두강 가니 복탕 아니 동강 마음으로 Muchas gracias, सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो 아멘. 소미야가 묻고 소미야가 묻고 리사가 묻고 리사가 묻고 소미야가 묻고 소미야가 묻고 모임만 대화하고 zorgi 아리샨티 버냐 모나샤 무샹성사리 소리스워라데바 솔기차라야 솔코드리가데마바파 아미투카 와칸카 아미투치 Suti cortao, amituka namaskar cortao, amituka moi mavitao, luchador moi mova paso, amituka Tu 성사라시 바깥에 암치 가구도 두 성사라시 바깥에 암치 방해 알군데 두 바깥에 Uzniakos lai amshi rabuko Iviakovitratnya sangati Deva babashi moime Jesus Christa Eklos tu sobi, eklos tu borto. Amen. प्रार्थूया ह्याचे मिसाचे ते सांग भेटयता विन्स्टन फाल्कांव आपल्याक बरी भलायकी मागूंक तेच परी आपल्या वाडदिसा सुमयार मागूंक लायता केसिया त्रिंदाद आणि जेसन वालादारीस व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया झेफेरिनो कार्दोजो मिगेल फेर्नांडीस केल्विन फेर्नांडीस आग्नेलो फेर्नांडीस आतोन झेवियो फेर्नांडीस ट्रेवर फेर्नांडीस मिकेल फेर्नांडीस विन्सेंट फेर्नांडीस आग्नेलो सिक्वेरा
आनी पावलो सिक्वेरा. आयच्या दिसा आनी जायते जाणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक वरोस वो हेर समारंभ करतात. तांचोय उगडास करुया, तांच्याय पासत मागुया. जायते जाणां पिडेन कोश्टवतात, जावं घरा लागीं हॉस्पिटलांनी ऑपरेशनाक वेचीं आसात, टेस्टाक वेचीं आसात. तांचोय उगडास करून तांच्याय पासत मागुया. देवान आपले काकलुतीन फावो तितलो पावस आमकां दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. अस्खेरीतपणी तुमच्या पादविगारा फादर कायतान आनी म्हजे पासत मागात, कारण आज डायसिजान आमी पास्टर्स डे समोर ओंपता. तेच परी आदले सगळे पाद्री जे हांगासर वावर करून गेल्यात, मेल्यात, तांकां सुर्गीचें सूख, जिवे आसात तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया. आनी ह्या वेळार ओगेपणान तुमची कालती खासगी गरजो तुमची देसावां देवाक सांगात. सर्वेस्परा, तुज्या सेवकांक पाव आनी तुका उलो मारतल्यांक सदां घाल तुज्या उदार देण्यांनी भर. तूं तांचो रोचणार आनी सांबाळणार म्हूण ती व्हडवीक भोगतात देखून तुवें रोचलेल्यांक नवी कर आनी नवी करतल्यांक सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्बेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्यानो उदकाशी येयात सोगलीं, दुडू नात ती पोरयान येयात, दुडू नासतना विकते घेयात आनी खायात, येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विकती घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात, आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता ते खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात, म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा पोरमोणे सासनांक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन कोत्तलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडुकार, जबाब. तुजे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय, हें स्तोत्र आमी हे पुरी गावुया. तुझे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. आनीक पावटी गावुया. तुझे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माई मोगाचो. ताचो राग सोटकोन चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माई मोगाचो. जबाब. तुझे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय. तुजो सोदोल हात उकडून वांटाय आनी सगल्या रोचनांक दादोशी कोताय. जबाब. तुझे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो.
आपणांक उलो मारतल्यांक सोमेस्तां ताप बूक विंगलेपण सोंकोट धुमाळो तोरवार पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैती वंत मरण जावं जिवीत जावं आसा ते वो फुडें आसतले ते जावं सोक्ती जावं उंचाय वो कोलाय वो दुसरी कसली रोचना जावं हांच्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळटा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कोदीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना देवाचे उतोरे देवाचे उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचो वेस माथेवा परमणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या स्नानदातार जोवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोड सरून गेलो पूण हे लोकांक कळटूच नोकरा थावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली होड्यावेलो देवून ताणें पुस्कोड लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे दवरून तांच्या वायटाकारांक बोरी केली तिनसांना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली म्हणटूच लोकांक धाडून दी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी जेजून तांकां म्हणलें ताणें वेची गरज ना तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात पूण तांणी परतीपाड केलो 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना ताणें म्हणलें ती हाडून म्हजे कडेन दियात लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले सगळीं जेवलीं आनी दादोशीं जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले 12 उपट भरलेल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक दवरी नासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5000 आसले सोमयाचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या इश्टानो एक मनीस जेन्ना ह्या संवसारांत जल्माक येता तेन्ना आपल्या इंद्रियां वो सेन्सिसा उदेशी ह्या संवसाराचो तो आस्पाव घेता आनी ह्या उदेशी जाणविकाय ह्या संवसारांतली तो घेता पूण अशेंय आसता की दिसना तसल्योय वस्तू आसता म्हणटच म्हणटलो देर इज अ इटर्नल रियाल्म ऑर अ स्पिरिच्युअल रियाल्म एंड अ फिजिकल रियाल्म फिजिकल रियाल्म सांसपूंक जाता दिश्टी पडटा इटर्नल रियाल्म स्पिरिच्युअल रियाल्म दिश्टी पडना दिसना तसल्यो वस्तू तरूय पूण आमी भावार्थान मानून घेता कितें आसा
आनी जेन्ना हो भुरगो वाडटा तरेकवार भासांनी इटर्नल रियाल्म वो दिश्टी पडोना त्या संवसाराची ताका म्हायती मेळटा. घोडये खुद ताची वडील दुसरी कोण तरी ताका सांगता. घोडयेक तो उपसोयेक कसो इन एन एक्सिडंट तो ताची जाणविकाय घेवंक पावता. आनीक घोडयेक आपूण खुद ताचो अणभव ताका मेळटा आनी ह्या उद्देशी त्या वस्तूचो दिसोन आसलेल्या वस्तूचो ताका थाव मेळटा. तर मोगाच्या इश्टानो दिसतात त्यो वस्तू आनी दिसनात त्यो वस्तू हाचो एक मोदेस्ती कोण तरी आसूंक जाय जो दिसोन आसलेल्यो वस्तू ताणें फोडेल्यात आनी ताची खबर दिसता त्या लोकांक सांगूंक. आनी मोगाच्या इश्टानो असलो हो मोदेस्ती जेजू क्रिस्त दिसोना त्या स्वर्गार थंयसर तो देंवलो आनी ह्या संवसारा मदें ताणें पेणे केलें राबितो केलो. आनी स्वर्गाच्यो वस्तू ज्यो दिसनात त्यो संवसारांत दिसता त्या लोकांक ताणें सांगचें आसलें. आनी हें करून देवाचो मोग कोण परी आमचे सवें आसा तें तो कोडीत करतालो. आनी अशें भोंवता आसतना सासनाक हें अशें उरचें ह्या पासत एक येवजण आदी फुडेंच देवान काडून दवरलेली. आनी कितें येवजण काय ती आज जरी तर आमकां हें दिसना त्या वस्तूची वो स्वर्गाची माहिती मेळटली जाल्यार कोणा उद्देशी आमकां मेळटा. देवान ह्या संवसारांत याज्ञिकी राजकूट स्थापला जाचे उद्देशी हो स्वर्गाचो अणभव जो आसा देवाचो मोग जो आसा तो तुमा समेस्तां सवें वांटूंक. आनी ह्या पासत एक याज्ञिकाची गरज. याज्ञीक स्वर्गार्थांत देंवना पूण हांगा संवसारांतूच आसतना देव ताका किरीतपणी विचून काडटा ह्यो सर्गीच्यो वस्तू आनीक जो बरो मोग आसा जी कृपा आसा ती तुमा समेस्तांक वांटूंक. आनी हेंच सोत आयच्या सेवा धर्मान आनी आयच्या तिनूय वाचपांनी आमकां मेळटा. आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर नदर घालुया. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत रोमकारांक बरोवन ते चिटीन त्या लोकांक कोडीत करता की देव आमचो इतलो मोग करता की ह्या मोगांतल्यान देवाक आनी मनशाक वेगळो करूंक कोणाच्यान जायना. आनी त्या पासत तो म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिल्लो पेल्यान काडटलो कोणूच ना. संताप काडूंक जायना, भूक ना, विंगडेपण, संकोट, दुमाडो वो तलवार. तलवारी उद्देशी दुसऱ्या कारणा पासत आमचेर मरण येता खरें पूण जेजूचेर जो कोण भावार्थ दवरता तो सासनाक जिवन उरता ताका पन्नोत जिवनपण लाभता. हें सोत आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां खोडीत करता. म्हणटच आमची नदर फकत ह्या संवसाराचेर न्हय बगर स्वर्गाचेर तीर दवरूंक आमकां उलो करता. आयच्या पयल्या वाचपाचेर नदर मारुया. जरी तर देव आमचो मोग करता जाल्यार तो आमचें सवें वावुरतलो आनी आमच्या सवें वावरून तो आमकां बरें तें दितलो हाची समजणी आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. आतां ह्या पयल्या वाचपाचो संदर्भ असो इस्रायल पोरजा निर्वासांत आसली बाबिलोनियेक आनी थंयसर तीं आसतना थंयसर ते झाड काडटात कारण तांकां जेवंक सारकें जेवण नासलें. आनी जेन्ना देव तांकां भासायल्या देसान पावता थंयसर मोव बरें उदक चॉयसस्ट वायन बरो सोरो पुश्ट गोंव बरें द फायनस्ट वीट तांकां दिवन तो पुसतालो. हांची याद ताका येता आनी ते रुदोन करतात. आनी हें रुदोन देव आयकता म्हणटच तो इजायास प्रवाद्याक सांगता तांकां वचून सांग आनी कांय काळान तुमकां हांव बरो उंडो बरें वायन वो सोरो बरो सोरो तो दितलो बरें मोव दितलो आनी ह्या उद्देशी हांव तुमकां नव्यान परतून जिवन करतलो. पूण थंयसर तो सांगता जेन्ना हें करता यू हॅव टू मेक अ चॉयस. तुमी विचून काडूंक जाय. जें कितें बरें आसा तें वेचून काडात. जें सासनाक तोखता तें वेचून काडात. ह्या संवसारांतल्यो वस्तू कांय खिणाच्यो नाच जातल्यो त्यो विचल्यार घोडी आमी फटवतल्यो आनी ह्या पासत सासनाक तोखता तसल्यो वस्तू तुमी विचून काडात म्हूण सांगता. आनी मोगाच्या इश्टानो आयच्या शुभ वर्तमानांत हाचो संदर्भ आसा. जरी तर पयल्या वाचपांत देव इजायास प्रवादांतल्यान एक बाकीत करता आपूण तुमकां हो बरो उंडो बरो सोरो दितलो जाल्यार इस्रायल पोरजा बरो उंडो बरो सोरो आयच्या दिसा शिव वर्तमान वाचला तातूंत घेतात.
जरी तर थंयसर आमी पळयता थंयसर जेजू येता दुखान तो आसलो कारण ताचो बापूल भाव ताचो जीव काडलेलो जुआंव बातिस्त आनी अशें घडटा आसतना तो आपूण एकसुरो वचोंक सोदता पूण लोकांक ती खबर कळटूच लोक ताचे पयलीं थंयसर पावता आनी जेन्ना जेजूचें वडें थंयसर थोडयेक लागता जेजू देंवता आनी ताका पळयता तांकां चुरता आनी ह्या पासत आपणाचें दूख सायडीन सांडून तो तांचो परामोस करूंक लागता देवाचें उत्तर तांकां तो दिता आनी तेच परी सांज वेळार जाता तेन्ना तो तांकां जेवण दिता ही एक व्हडली मिलाग्र जंयसर 5 उंडे आनी 2 मासड्यो घेवन तो तांच्या पोटाची भूक मारता मोगाच्या इश्टानो आज ती आख्खी इस्रायल परजा आमी जी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रोगतांत वांटो घेतात ती जी मिलाग्र ताणें त्या काळार केल्ली ती आजून पर्यंत जेजू खुद आपलें मांस आनी रोगोत आमकां दिवन आमचे भितर जो आत्मो आसा जो सासनाक तोखतलो आत्मो तो पोसूंक सोदता म्हणटच मोगाचे इश्टानो आयच्या ह्या तिनूय वाचपांचेर नदर मारून आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवया कारण आज किरीतपणी आमच्या 2 प्रांतांत यादनिकांक डायसिजन यादनीक जे वावर करतात तांच्या पासत भेटयला म्हणटच तांचेर आदारून आनी देवाचें उतर एक करून तुमकां हांव संदेश दिवंक सोदतां पयले सुवातेर दुसऱ्या वाचपाचेर भर घालून आमकां देवाचो मोग एका यादनिका उद्देशी फावो जाता मोगाच्या इश्टानो सुरवातेक हांव म्हणटालो यादनीक स्वर्गार तावन पडना पूण मनशा मदलोच देव वेंचून काडटा आनी ताका खेरीत आशिर्वाद दिता तो आशिर्वाद तो मोग दुसऱ्यांक पावतो करूंक आनी ह्या उद्देशी मोगाच्या इश्टानो सगळे दर एक यादनीक आपूण सगळ्या साक्रामेंतां उद्देशी देवाचो मोग देवाची कृपा देवाची बरेपणां आपल्या परजेक वांटूंक सोदता आनी ह्या उद्देशी आमी सगळ्यांनी ह्या सुर्गीच्या राजाचेर नदर घालूंक ह्या संवसारांत आसलेल्या वस्तूचेर न्हय पूण सुर्गीच्या राजाचेर नदर घालूंक आमकां उलो करता जाल्यार मोगाच्या इश्टानो देवान धाडलेल्या मनशाक वो वेंचून काडलेल्या मनशाक यादनीक कसो मागला ताका आमी मानून घेता काय कारण जरी तर आमी ताका मानून घेता जाल्यार ताका कोणें वेंचून काडला त्या देवान आमी मानून घेता आनी देवाक मानून घेता जाल्यार ताची कृपा ताची बेसांवां आमचेर मागून घेता दुसरे सुवातेर आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करुया मोगाच्या इश्टानो ह्या सेवा धर्मांत वो मिसाच्या बलिदानांत जेन्ना आमी वांटो घेता आसतना 2 तोरांच्या मेजांचेर देव आमचें उदार पोसण करता पयलें मेज देवाच्या उतराचें मेज आनी दुसरें मेज हें पवित्र बलिदानाचें मेज देवाच्या उतराच्या मेजा वरवीं देव आमकां पोसता हाच्या पयल्या वाचपांत आमकां पळयता देव इस्रायल परचेक एक बाकीत करता आपूण तुमकां पुस्कोड गोंव पुस्कोड सोरो दितलो आपलें उतरा उद्देशी तर मोगाच्या इश्टानो दिसा दिसपट्टी जेन्ना मिसांत आमी वांटो घेता वो देवाचें उतर वाचता जावं यादनीक प्रवाचण करता हाचे उद्देशी सासनाक तोखता ते जेवणाची खबर थंयसर आमकां मेळटा आनी सासनीक तोखतलें जेवण देवाचें उतर कारण हें उतर जेन्ना आमी आयकता तेन्ना आमच्या जिवितांत तें पीक दिता फळादीक जाता आनी आमकां देवाच्या राजाची परगोडणी करूंक देवाच्या राजांत भितर सरूंक कितें करचें तें आमकां सुचयता म्हणटच देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता तेन्ना आमी तें चितान आयकता वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करता काय आनी तिसरे सुवातेर आयचें शुभ वर्तमानान जेजून ती मिलाग्र केल्या होरी पूण आज ह्या मेजाचेर तेंच पवित्र जेवण जें आमी शेवतलें सादो उंडो तो सादो सोरो तो जेजूच्या कुडी आनी रोगतान पवित्र वस्तू त्यो आमी शेवतल्यो आनी हाचे उद्देशी आमच्या जिवितांत पवित्र जातल्यो आनी हें करूंकूय आमकां यादनिकाची गरज चालत्या बुश्ट्या मनशाच्यान दाना पवित्र करून ती वांटूंक जायना ताका मोल ना आनी ह्या पासत हें चिंतून पुर्विल्ल्या काळांत तावन देवाची ही येवजण आपल्या पुताची कूड आनी रोगत शेव दुसऱ्यांक दिवचे खातीर एक यादनीक तें संस्कारता आनी तुमकां दिता आनी ह्या उद्देशी तुमच्या जिवितांत पवित्रतायेन तुमी उदीक वाडूंक ही तुमकां एक संदी फावो जाता म्हणटच मोगाच्या इश्टानो दर दिसाक ही आमकां संदी फावो जाता ताचो बरो लाभ काडूंक आमी तयार आसा काय
पुरोहीत आमी करता काय मोगाच्या इश्टानो ह्याच्या दिसा किरीतपणी आमच्या धर्म प्रांतांत याज्ञिकांक भेटयलोलो दीस अदीक करून आमचे डायसिसीन आमचे फिरगोजांनी वावर करतात त्या पाद्री पासत आनी हांगासर वावर करतात फादर कायतान पादविकार आनी हांव फादर लिंडन आमच्या पासत मागात म्हणून तुमकां हांव उलो करता तेच परी आदीं कोण याज्ञीक तुमकां जायते साक्रामेंत ताणें फावो केल्यात हांगासर आसले दुसरे कडेन आतां फिरगोजांनी वावर करतात तांच्याय पासत मागात जे मेल्यात तांकां सुर्गीचें सूख मागात आनी बरोच बोर हे याज्ञिका उदेशी तुमकां संवसारी वस्तू आनी स्वर्गा वस्तू ह्याचे मदें अंतर करून जें कितें म्हत्वाचें आसा जें कितें सासणीक जिवीत दिता तें विचून काडूंक कृपा फावो कर म्हूण हे पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कोतकोत्यान मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उच्चारून सांगात आनी म्हणुया सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक सहकारान आनी पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गौरवी सभावलो आंकवार मावी थंय सोडलो पोस फुला ताका उलगणे कोस सोंसले ताका खुर्सान सोडलो तो मेलो आनी ताका नीग दिलो तो मेल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या पुनर्जीवन जालो स्वर्गांत सोडलो स्वर्ग देवाच्या उजव्याक बसला सुबी करून येतलो सात मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठांय पातकाचे बक्षणे कुडीचे पुनर्जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आनी ह्याच भावार्थांतल्यान उपजल्ली कांय आमची मागणी ह्या वेळार देवा फुड्यान आतां आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान सगल्या बिस्मांनी याज्ञिकी आनी धार्मीक जिवीत वेंग मारलोल्यांनी जेजूक सदांच चिटकून राव जी बरी शिकून ती पोरचेक दिता तीच शिकून आपल्या जिवितान कोर्नांतल्यान वेव्हारांत घालूंक ते तोकोस घेवंक वावुरलेल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देवाक करता तुका जेजूच्या नांवान बापा देवाक करता तुका. आमचो राजकारबार चलयतल्यांनी बेश्टी व्हडली व्हडली भाशणां दिवं न्हय पूण खरेपणीन दुर्बल लाराची परिस्थिती वळखून कसलोच वेगळो चाल करिनासतना ताचो उखल करूंक ते वावुरलेल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे क्रिस्त पोरजेन कोचेरींनी हॉस्पिटलांनी आनी ह्योर दुसऱ्या सुवाताचेर वावर करतना आपली सेवा उदार कालसाण आनी निस्वार्थीपणान दिवंक ताचे बरे कोरनेंतल्यान जेजूक तांणी शाबासकी दिवंक तांकां केरीत करपा मागुया. आमी हांगा एकठांय जाल्या
सोमेस्तांनी जेजू सोवे रिगून रावंक आनी जेजूचें जिवीत आमचें करूंक ताचें बरेंपण उतराक कोर्नांतल्यान सोगल्याक शिपडावंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सोगल्याक मागुया. Jesuच्या नावान बापा देवा मी करता तुका. भोव दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांनी तुज्या पांया चोरशी आपली मागणी घातल्यात ती दोयेन मानून घे क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बेठोवनेक आमी गायन गावया C8 बापाक मानना पान 30 आनी 1 C8 पेज 31. बापाक मानना गोड गोड बायलो साय काळजाची कोली भुकी नाका नाका बलिदाना साय पेल्याची दया प्रिती मोगाळ बापा म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां वोपलोलें दान जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारा आमी जी सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें झोल नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनोत जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत शासनाचें. आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीचीं. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी करता. Sorgani soza
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सोसूक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो घोट संसाराच्या सोडोंडारा तुझ्या कुर्सारी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या परमाशान ओतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारया देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोरदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोतवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां दिरक्योन म्हणुया. आमच्या आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसवटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां कायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस खाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओत्रेक लोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर वाकानांतली वाटाय. कित्याक राज व्हडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या ओतम्या सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या ओतम्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावया. D28 म्हज्या जेवणाक येयात पान 60 आनी 2. D28 पेज 62. आपण खुशी वचत मोच्या कुणी रोकात खुशीदा दोस्तायात मोच्या जेवणाक येयात आपण खुशी वचत मोच्या कुणी रोकात खुशीदा दोस्तायात. जेजू जिवीत तुझे जीवित आमचे जीवित आमचे
지휘 두지 사우리 지휘 두지 사우리 지휘 남체 운도 모르는 바다 지van 모르는 보자 꿈이 죽어 사야 दुसऱ्या जीवन बोरा 운도 모르는 바다 지van 모르는 보자 꿈이 죽어 사야 दुसऱ्या जीवन बोरा 지수 지휘 두지 사우리 지휘 남체 사우리 지휘 남체 지수 지휘 두지 사우리 지휘 남체 사우리 지휘 남체 본체 우리 방라 동체 빌라우디야 본차롭다 방라 동체 비용디야 본체 우리 방라 동체 빌라우디야 본차롭다 방라 동체 비용디야 지수 지휘 두지 사우리 지휘 남체 두제 사우리 지휘 남체 지수 지휘 두지 사우리 지휘 남체 두제 사우리 지휘 남체 सगळी उभी राहूया प्रार्थूया सर्वेस्परा सर्गीच्या देण्यांनी दोवी करताय तांच्या सांगाता तुजो आलाशिरो सदांच आसूं आनी जांकां तूं निरंतरी सांबाळटाय ती सासणाच्या थारोवणाक पुर्ती जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बसूया. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या तांकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं आनी देवाचो शुभाम आशिर्वाद तुमचेर मागता. किरीतपणी पाद विगार फादर कायतानाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान
तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा खारो आयच्या दिसा तुमी आमच्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागलें तुमची मागणी आमच्या पासत चालूच दवरात म्हूण मागता गेल्ल्या आयताराचें कलेक्शन 94,546 रुपीज वेनसडे कलेक्शन 12,975 फ्रायडे कलेक्शन 3,530 आज डायसीस क्लची डे आमी पाळटा म्हणटच सगळ्या यादनिका पासत तुमची मागणी चालूच दवरात आज पॅरिश यूथ मिटींग आसतली सकाळीं आतां हें मिस जाल्या उपरांत म्हणटच मागतलो आमची गांवची जी कोण तरणाटीं आसात ह्या मिसाक पासून आसात उपकार करून मातशें रावचें तुमी आसल्यार आमची उर्बा वाडटली अदीक नेट येतलो आनीक आमचे जायते इव्हेंट आसात आतां येवपाचे म्हणटच तुमी आसल्यार तुमचो आदार आसल्यार अदीक बरें जातलें हे पासत मागतलो तरणाट्यां लागीं आनी तांच्या आवय बापाय लागीं तुमच्या तरणाट्यांक तुमचे भुरगे ते तांकां धाडात म्हूण रावता तुमी ती येतलेत म्हूण आमी रावता कॅथिकॅटिकल एसोसिएशन मिटींग आसतली 10 वरांचेर फाल्यां सोमार दीस आगोस्ताची 3 तारीख PPC जमात सांजेच्या 6:30 वरांचेर आगोस्ताचे 7वेर म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार सेंट फ्रांसीस झेवियर कॉपेलांत केरांत मीस सकाळीं 7:45 वाजता सांजेर इगोर्जेंत कुमसार 5 वाजता आनी उपरांत मीस प्रेज एंड वर्शीप एडोरेशन एंड लेईंग ऑफ हँड्स तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा आगोस्ताची 8 तारीख सोनवार दीस आमची रोमार वेता ओल्ड गोवा बाजलिकेन तेर्स आनी मीस सांजे 4 वरांचेर कोणाक वचपाची खोशी आसा जाल्यार साकिस्तीन वो ऑफिसान नांव दिवची निमणो दीस 6 तारीख आगोस्ताची त्या दिसाक तुमी गरिबांक कितें दान दुडवांचो वो कसलोय आर्थीक आदार दिवंक सोदताय जाल्यार तुमी तें घेवन वचोंक जाता फुडल्या आयताराक आमी पास्टर्स डे हांगासर आमकां मनयतले दोबाचेक मीस जातलें 8 वरांचेर फुडल्या आयताराक सेकेंड कलेक्शन आसतलें कम्युनिटी सेंटरां खातीर कोणसाच्या फेस्ता सुमयार पोरजोड हो मॅगझीन उजवाडाक येता उपकार करून तुमचो आदार ह्या वावराक दिवचो म्हूण मागता तुमचे एडवर्टीजमेंट आर्टिकल्स पोएट्रीज बर्थडे विशीज आदी हाडून दिवचें म्हूण मागता निमणी तारीख 10 आगोस्ताची फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 नोमशींत 8 वरांचेर PPC 9:15 कॅटिकिस्ट 10:30 PLI मोरोड आनी 5:30 केरांत आमकां ह्या सुमन्यांत गेल्ल्या सुमानांत डोनेशन्स मेवल्यांत हे परी एग्नस रापोसो दुर्गावाडी 10,000 एडीथ देमेलो फुर्ताडो नोमशींत 10,000 मारिया कायताना गोम्स इपो आमाराल 12,000 तुमच्या उदारपणा पासत देव बरें करूं देवाचो उपट आशिर्वाद तुमचेर सगल्यांचे पडूं सगलीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं अनेक स्वर पदवेदार देव बाप अनेक पूत अनेक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मागणे सान मिगेलीक सामिगेल महापडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका दोगी दिव म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सगळीच्या दलबाराच्या देवाच्या पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक यमकोणांत लुटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोड पळटात आमेन मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया F23 वचुया पान 9 आनी 6 F23 पेज 96